हनुमंता कृपा हनुमंता आमकां रवींद्र भवनाक एक उमेदीची गजाल की रवींद्र भवन बायणाची एक कमिटीन आज फर्स्ट ऑल गोवा इंटर कॉलेजिएट आनी इंटर हायर सेकंडरी घुमट आरती कॉम्पिटिशन दवरला आनी आमकां आयज आमी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री दवरल्या 12 एंट्री आयल्या ऑल ओवर गोवा फोंडा काणकोण वास्को सगळे कडल्यान आसात बरो रिस्पॉन्स आसा आमच्या वांगडा बरे परीक्षक आसा आमचे गोंयचे नामवंत जांकां घुमटा बद्दल कळटा ते परीक्षक आसात आयज आमी सकाळच्या पंगडान 4 स्कूल्स जाल्यो हाच्या नंतर उरलेले सगळे सांजचे पर्यंत आसतल्यो आनी आमकां खूब खुशी भोगता की आमी एकदम पारंपारीक ही घुमट आरती जावची अशें आमी सगळ्यांक सांगलां म्हणजे जे बडी सुद्दां वापरता ते बडी सगळे बेताच्यो आसच्यो तानपुरा हेजो आसचो न्ही इलेक्ट्रिकल यूज करप ना अशें सगळें आमी करून केल्लें आसा हेज्या फाटल्यान एकूच उद्देश आसा रवींद्र भवन बायणाचो की आमची जी दायज आसा गोंयची ती राखून दवरप इतर सगळे इन्स्ट्रुमेंट गोंय भायले आसा घुमट हे आमचे गोंयचे इन्स्ट्रुमेंट आसा अनेक लोक जेन्ना आमचो लायव्ह प्रोग्राम चालू ते म्हणटा हे कसले वाद्य काय म्हणून विचारता हे घुमट हे आमचे गोंयचे दायज आसा आमी राखूंक दवरूंक जाय आनी राखून दवरता जाल्यार भुरग्यांच्या मदल्यान ते रुजू जावपाक जाय म्हणून आमी इंटर कॉलेजिएट आनी इंटर हायर सेकंडरी आनी हितून जी बक्षिसां दवरल्या ती बऱ्या पद्दतीची दवरल्या म्हणजे 25,000 रुपया पयले बक्षीस दुसरे 15,000 तिसरे 10,000 कन्सोलेशन दोन 5,000 आनी इवन ट्रॅव्हलिंग सुद्दां दिता तांकां रिफ्रेशमेंटूय दिता हे रवींद्र भवन स्वतंत्र वीर सावरकर ऑडिटोरियमान ही स्पर्धा चालू आसा आमकां पूर्ण सहकार्य मेळटा तें आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे कला सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडेचे आमदार संकल्प आमदार राजीव साळकर आनी मोविन गुदिनो सगळे माझे रवींद्र भवन बायणाची कमिटी अंकुश बाब आसा गौरी शाह डॉक्टर धर्मेंद्र प्रभुदेव आसा आमचे कल्चरल ऑफिसर बरेश नायक आसा थिएटर मॅनेजर बाबलो आसा आनी आमचे परीक्षक आसात ह्या सगळ्यांच्या कडल्यान बरें सहकार्य मेळ्ळां ही आयज पयली आसली तरी अनेक वर्सां ही चालू दवरप आमचो कॅलेंडर प्रोग्राम करप हे रवींद्र भवनचो उद्देश आसा येणाऱ्या दिसांनी आमचे 26 तारखेचे वर्कशॉप सुरू जाता तेतून पारंपारीक आकाश कंदील करप कथक वर्कशॉप हार्मोनियम वर्कशॉप पोर्ट्रेट पेंटिंग वर्कशॉप महिलांचे साडी ड्रॅपिंग वर्कशॉप हे दिवाळीच्या सुटयेन आसात अनेक नाटकां बिटकां सगळें चालू आसा गोंयच्या मुरगांवच्या जनतेक विनंती आसा की तेंच्यांनी सहकार्यानी सहकार्य करचें प्रेक्षक म्हणून येवन आमच्या ह्या विद्यार्थ्यांच्या सगळ्यांची उर्बा वाडोवची आयज ही स्पर्धा सकाळी 9 सुरू जाल्या ती सांजचे 6 पर्यंत आसतली देव बरें करूं वंदे मातरम रवींद्र भवन आयोजित आयज आमच्या अध्यक्षता अंडर जयंत बाबाच्या अंडर आमी आयज हो इंटर कॉलेजाच्या घुमट आरती स्पर्धा दवरलेल्या बरो प्रतिसाद आमकां मेळलेलो आसा आख्ख्या गोंयच्यान आतां जयंत भाईन आमकां ऑलरेडी सांगलेलें आख्ख्या गोंयच्यान भुरग्यांचो प्रतिसाद आसा आनी घुमट हे आमचे गोंयकारांचे दायज आनी ते आमकां टिकोवन दवरपाक जाय हे घुमट जे आसा चतुर्थी पुरती जावं आनी खंयच्या सणा पुरती ना दवरतात आमी हे घुमट जे आसा ह्या भुरग्यां मदीं रुजू दवरपा खातीर हो प्रयत्न आसा गेल्या आमी घुमट चवथीच्या पयलीं आमी एक वर्कशॉप दवरिल्लो घुमट आरतीचो वर्कशॉप ताका बरो प्रतिसाद आमकां ह्या रवींद्र भवनाच्या थ्रू मेळ्ळो जवळ जवळ 70 भुरगे ह्या घुमटाच्या फुडें मुखार सरलेलीं आनी आयज पळोवपाक गेल्यार गोंया भितर ह्या कॉलेजीच्या थ्रू माध्यमाच्या स्कुला भितर त्या माध्यमांतल्यान आमी घुमटाचो जो आमच्या गोंयकाराचे दायज म्हणटा पळय ते आमी राखून दवरपा खातीर ही एक उपक्रम आमचो पयले फावट उपक्रम दवरिल्लो आसा म्हाका दिसता ह्या उपक्रमाक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आनी बरो इनाम आमी दवरिल्लो आसा ह्या घुमट आरती हितून आनी बरो प्रतिसाद मेळटलो आमकां आनी ही जी परंपरा आसा घुमट आरतीची परंपरा ही आमी रवींद्र भवन ही वर्सान वर्स
गणपती विद्यालया सागरा घागर घेऊनी घागर घेऊनी राधा गौळणा जाई यमुने तीरी गोविंदाची मुरली वाजे जय जय कृष्ण हरी मॅनेजमेंट करता आसतना पयलीं सुवातेर सांगपाक सोदता की जे पार्टिसिपंट्स आसा जे कॉलेज लेवलाचे भुरगे आसा हायर सेकंडरी लेवलाचे भुरगे आसा तेच भुरगे सद्या जे गोंय घुमट आरती स्पर्धा जाता ज्यो अखील गोंय पावंड्याचेर ज्यो स्पर्धा जाता पुरुश गट तितून हेच भुरगे वांटेकार जाता. पूण प्रत्येक कडेन स्पर्धेक वयता आसतना जे रुल्स एंड रेगुलेशन्स जे ऑर्गनायजर्स जे नेमतात ते रुल्स एंड रेगुलेशन्स पयलीं वाचपाची गरज आसा. कित्याक एक संस्था जेन्ना खंयची स्पर्धा आयोजीत करता तेन्ना कितें तरी कंडिशन्स घालतात. ते कंडिशन्स फॉलो करूनच मागीर ग्रूप पार्टिसिपेट जाता. थोड्या पथकांचें अशें जाता की रुल्स एंड रेगुलेशन्स वाचिना काय कितें तरी गैरसमजुतीन तेंचे कडल्यान कितें तरी मिस्टेक घडटा. पूण हांव आरतीच्या बाबतींत असो उलयना की आरतीन हांगासर कितें घडटा मिस्टेक तितून उलयना की रुल्स एंड रेगुलेशन फाटल्यान आतांच एक ग्रुपान परफॉर्म केलें तितून एक रूल आसा की पारंपारीक आरतीन सुरवात करची. ज्यो पारंपारीक आरती ज्यो संतांनी रचयल्यात त्यो आरती ज्यो गोंयभर आमी म्हणटा घुमट आरतीन तितूंतली एक खंयची आरतीन सुरवात करची. एक ग्रुपान आत्तां पारंपारीक आरतीचें सादरीकरण केलें ना. मागीर जाता कितें आयोजकांचेरूय दबाव येता जजीसांचेरूय दबाव येता. त्या खातीर ह्या भुरग्यांनी पयलीं रुल्स एंड रेगुलेशन वाचून आनी जी पद्दत आसा आमची जी घुमट आरतीची पद्दत आसा घुमट आरती मांडो मागीर घुमट हें आमच्या सावथ सायडीच्यान म्हणल्यार केपें गांवांत ते हांगासर आमगेल्या काणकोण गांवांत घुमट हें शिगम्याकूय वाजयता. म्हणल्यार प्रकार वेगळे वेगळे आसा. घुमट आरतीचो प्रकार वेगळो आसा. म्हण घुमट आरती कश्यो सुरू जाल्ल्यो आमच्या जाणकारांनी जे जाणटे लोक आशिल्ले तेंच्यांनी घुमट आरतीचो प्रसार कसो केल्लो, घुमट वादन कशें करचें, घुमट गायन कशें करचें, समेळ कित्याक वाजयता, कासाळे कशे वाजोवचे, हे जो जाणटेल्यांनी जे सुरवात केल्ली तें दायज फुडें व्हरपाचें काम आमी करतात आनी आयज ते युथा पर्यंत पावोवपाचें काम अशे इन्स्टिट्यूशन्स करता. तेन्ना जो फॉलोअप आसा जे कोणी आपल्याक जाय ते करतात ते आपल्याक जाय ते करपाचें कारण सुद्दां जालां कितें की आपूण आयज खंय तरी कोणाक तरी मार्गदर्शन करपाक वयता म्हण आपूण हे घुमटाचेर कितें तरी प्रयोग करता. हो प्रयोग करचो न्ही.
जे जाणकारांनी जे सुरवात केल्या तो दायज आमी फुडें व्हरोया. आरतीन आयज वेगळ्यो वेगळ्यो चाली लायतात, वेगळे वेगळे गायन प्रकार येयल्या. गायन प्रकार हाडचेच. वाद्य हें ताला खातीरच निर्माण जालां. ताल वाद्य जेन्ना निर्माण जालें तेन्ना ताल तयार जाले. ह्या वाद्याचेर तालाच्या रुपान नवीन आविश्कार दाखोवचे. गायनान आपली गायनाची शैली दाखोवची. आनी आरतीचो जो बाज आसा, घुमट आरतीन जो बाज आसा तो बाज सांबाळून ह्यो घुमट आरती आमी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करपाची गरज आसा. आयज खुबशे गायक कलाकार आसा, घुमट आरती कलाकार आसा, घुमट वाजोवपी कलाकार आसा. तेंचे भितर आयज यूट्यूब माध्यमांतल्यान जे सगळ्या ऑल ओवर वर्ल्डाचेर ज्यो आमच्यो घुमट आरती लोक पळयतात तितूंतल्यान एक कितें तरी संदेश लोकांक आमी दितात. तितूंतल्यान कितें जाता, एक ग्रूप वेगळे तरेन परफॉर्मन्स करता म्हणल्यार घुमट वेगळे तरेन वाजयता, दुसरो ग्रूप वेगळे तरेन वाजयता, म्हणल्यार लोकां मेरेन पावता कितें, हेंचो प्रकार तरी कितें. हितून मांडोळे आसा, हितून जे आमी घुमट शिगम्याक वाजयता तोही प्रकार वाजयता. घुमट आरतीचें वैशिश्ट्य कितें हें खंय तरी लुप्त जायत चल्लां. त्या खातीर राजीव गांधी कला मंदिर जी राज्यस्तरीय घुमट आरती स्पर्धा आयोजीत करता, थंय बऱ्या बऱ्या जाणकारां कडल्यान म्हायती घेवन फाटल्या 2 वर्सांन हे रुल्स एंड रेग्युलेशन फॉर्म जाल्ले आसा आनी भरपूर ग्रूप पार्टिसिपेट करता आनी ते रुल्स फॉलो करता. पूण जेन्ना आमी भायर प्रायवेट स्पर्धेन वयता तेन्ना हे रुल्स फॉलो जायना. हे गव्हर्मेंटान विचार करचो, हेचेर आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आसा तेंच्यांनी विचार करचो, अशी रवींद्र भवना आसा तेंचो स्टाफ आसा, कमिटी लेवलाचेर ही स्टेप घेवन सबंद गोंयभर जो कायदो आसा घुमट वाजोवपाचो, घुमट आरतीन कसो वाजोवपाचो हो गोंयभर पावचो इतलेंच मागता. एक मुद्दाम सांगपाक सोदता, हांगासर कमिटी आशिल्ली काय ना ती म्हाका खबर ना, पूण बाब बरेश हो एक कल्चरल ऑफिसर, तो जेन्ना वास्कोन येयलो तर पयलीं मडगांव काम करतालो तेन्नाय थंय घुमट आरतीचे वर्कशॉप आयोजीत करताले गव्हर्मेंट लेवलाचेर. सगळो भार आपल्याचेर घेवन हांगाय जेन्ना कमिटी आशिल्ली काय ना म्हाका खबर ना, पूण त्या वर्सा सुद्दां स्वता हांवेनूच वर्कशॉप घेतलेले, म्हाका संदी दिल्ली वर्कशॉप घेवपाची. तो हो घुमट आरतीचे घुमट वादन हे कार्यशाळा ज्यो गव्हर्मेंटाच्यो जाता कमिटी नासतना सुद्दां दिसता म्हाका तेणें आपल्या सगळे जबाबदारी घेवन हें कार्य फुडें व्हरपाचें कार्य करता. त्या खातीर तेकाय देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या सगळ्या कमिटीकय देव बरें करूं म्हणटा.